बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आमी समेस्त एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सोमयांचे हे बलिदान भेटोवच्याक ह्या पवित्र मेजा बोवारी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती जिणी परिवर्तन करूंक आनी खरी बाचावी जोडूंक आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत सोमयांच्या मेटांनी चलोवन ताणेंच बसयल्लें सर्गींचें इनाम जोडूंक आमी पेसडया आनी सदांच सोमयांच्या मेटांनी चलोवंक गरजशी कृपा आनी मजत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचेनो आयची तिनी वाचपां आमी परिवर्तन जाय बदला जाय म्हणून उलो दितात. त्या खातीर ही वाचपां बरी करून आयकव्या आनी त्या प्रमाणे आमची दिसपट्टी जिणी जियोंक प्रयत्न करया. आज आमी हांगासर आयल्या रेतीरेक आमी बदलूंक आशेवन आयल्या. जेजू आमकां बदलून दी म्हणून मागून हे मिसाचें बलिदान मोगान आनी भक्तीपणान अर्पुच्या खातीर आमकां आमी खालते करया आनी म्हणया हांव पातळी सपयला देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बक्षून आमकां शासनाच्या जिविताक पाव. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत परमादेवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे दिव्य पवित्र प्रसादाती देवा बाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर पदेदारा देवा आमच्या काकुळदारा बापा तुज्या आदारान मात्र तुका माण करूंक आमी फावो
आनी तुजी सेवा करूंक आमी पावता तें तुज्या देन तुवें बासरेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर रात लोण पडना जावच्याक तूं सामकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जणवयच्या पुस्तकांतले वचप. करीज तागडेच्या ताटाचेर आसलेल्या धुळीच्या कणा परी वा सकाळी दरणीर पडटा त्या दवाच्या थेंब्या परी सगळो संवसार तुजे मुखार आसा. तरी पूण सगळ्यांची तुका कुळत करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय. मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घालिनाय कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केल्याय ते खंयचेय वस्तूंचो तुका कांटोळो दिसना कित्याक खंयचेच वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्त रचतो नाय. एक वस्त रचूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी अस्तित्वान उरात. अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून दवर येता. तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राण्यांचो मोग करताय कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा. देखून सर्वेस्परा तूं चुकलेल्यांक हळू हळू सुदरयताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया सदां काल तुजें नांव हांव वाखणटा. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाच्या तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सोमी दयाळ आनी काकुळत दान सोसणीकायन आनी प्रिती मोगान भरलो समिस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कनवाळायेन भरलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिन वाचतले. तुजी राजवटगायची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती
पावलून तेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तुमचे पासून आमी सदांच मागता. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांक तो तुमकां योग्य करूं, बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवनी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थांत उपजाता तो सगळो वावर तो संपून करूं, हेंच आमचें मागणें. अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मानावी ही. सोमयाचो दीस येदळूच पावला म्हणून कोणें एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी एकच परा मनान गडबडचे न्हय वा आकांत धरसोय न्हय. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसार सोयो सोयमो केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू येरिकोन तो भितर सरन शारांतल्यान सोलोन वेतलो. थंय जाक्यव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या खेटींत ताचे वरी तें साध्य जालें ना. देखून ताणें ताका पळोवचे खातीर तो जाम्या मुखार धांवन वचून एक रूमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेग्गी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय. जाकेव सरासरां देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागले. पूण जाकेव सक्ता हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सुम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटां. आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयिल्लो. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, जॉन ब्रागांजा म्हणलो तरणाटो हातांत मोबायल घेवन वयल्यान आनी एक फोन घेवन मुखार संगीताच्या रंगीत नादान सोलोवन वेता आसतना ताच्या मुखार एक दुर्बळो भिकारी मुखार आयलो आनी भीक मागची वाटली मुखार धरून, दण्या कांय इल्लें दी, हांव मरता म्हणलो. हाका डिस्टर्ब जालें म्हणून हाणें घाली खोट घाली. त्या खोट घाल्ल्या क्षण तो मात्र पडलो, मात्र न्ही त्या वाटलेन घाल्ले चिल्लर पयशे पुरा पासळ्ळे.
तो म्हातारो बिरमोद कश्टांनी उठलो उपरांत ते चिल्लार कालड करूंक म्हणून सोदतना ताका तांकणां जालें अस्कस जाल्लो वयल्यान दोळ्यांची दिश्टी नातिल्ली त्या वेळी त्या कुशीन एक चेडूं भुरगें पाशार जालें ह्या म्हाताऱ्याची ताका बिरमो दिसली तें लागीं आयलें ताका कुशीक तें उबें केलें आनी ताच्या बोल्सान पोत्यांतलें उदक काडून ताका पियोवन दिलें आनी ते पयशे शिंपडले पयशे कलेक्ट करून ताच्या त्या आयदनान घालून ताच्या वयल्यान 10 रुपया तांदूळ घालून ते आपल्या कामां फाटीं गेलें हें पळयलें हर एकलो तेणें पाशार जालें हर एकल्यान त्या म्हाताऱ्याक शर्ट दिलें आनी एकल्यान लुंगी दिली आनी एकल्यान एप्पलां दिलीं खावंक ताका आनी एकल्यान वानो दिल्यो हें हो जॉन ब्रँगन्स पयस रावन पळयतलो ताचें कोशेल कांतोंक लागलें देवा हांवें कितें केलें त्या म्हाताऱ्यान म्हाका काही वायट करूं नातिल्लें पूण हांवें कितें केलें हांवें कित्याक ताका खोट घाली भारी सुरसुरलो मात न्ही फाटीं आयलो त्या म्हाताऱ्या ताणें वेंग मारली आनी बॉक्साणें मागलें आनी आपलो नवोचो कोट काडून ताका दिलो तितलेंच न्ही ताका हॉटेलाक आपणून गेलो ताजे सांगात जेवलो आनी उपरांत आनी एक 100 रुपया घालून ताका ताणें ताच्या घरा व्हरून पायलें हाका म्हणटात परिवर्तन जावचें हाका म्हणटात बदलवचें आमी पाड केल्यार बरें करचें आनी एकल्यार दुखेल्यार बोगसूचें असलें परिवर्तन आमचें तें जाय म्हणटात आयचीं 3 वचपां वय म्हज्या मोगाचें न्हू हें असलें परिवर्तन आत्तां आमी आयकलें ज्या वेळार जाल्लें ज्याक्यो ऑर्डिनरी मनीस न्ही टॅक्स कलेक्टर ग्रेस्त मनीस आनी ताच्या हाताक 100 वयर टॅक्स कलेक्टर आसतले ताच्या हाताक आनी हो तांचो मुखी लाखांनी जोडटलो ग्रेस्त मनीस पूण पयशे गेले मात्र सारक्या वाटेन न्ही पूण ताका जेजूक पळयचें जाल्लें भारी आशिल्लो जेजूचें ताणें मस्त आयकल्लें आनी आज बाबा आयकल्ली ताची शिकवणी अशी ताणें आयकल्लें त्या खातीर जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो आनी ताका खबर मेळ्ळी जेजू ताणें पाशार जाता जेरुकाचे ताणें येता म्हण ताका खबर मेळ्ळी तो जेरिकोचो लिडर तो ग्रेस्त मनीस जेरिकोचो आनी सगळें ताका कामतेलें कित्याक हो ग्रेस्त मनीस आनी जेजू पाशार जाता आसतना हो धांवलो जेजूचेर दिश्ट घालून पूण कितें ताका पळोवंक जालें ना जेजूचे भोंवती लोकांची खातडत आसली आनी सगळे व्हडले तरणाटे लांब मनीस हो मोठो कुंटा आनी कितलें वयर उडल्यार जेजू दिसोना म्हाका आतां घालें करची बुदवंत मनीस जेजू खंयच्या वाटेन पाशार जाता तें ताणें पळयलें आनी मुखार धांवलो म्हाका धांवन घालें गेलें एका रूमडीच्या रुखार सोडलो रूमडीच्या रुखार सोडून थंय ताणें जेजूक ताणें बरें करून पळोवन मस्त पळोवंक तो राखून रावलो आनी जेजू ताणें पाशार जाता रूमडीच्या मुखार म्हळ्यार जेजू रावलो सगळ्यांक शॉक जेजू कित्याक रावलो कर्कटें वत कांय सावळेक रावलो कोण ना म्हूण थोडे चिंतलें पूण जेजून ज्या केवाक पळयलें ज्या केव जेजू पळोवंक राखून रावलो पूण जेजून पयलें ज्या केवा पळयलें आनी ताका कळ्ळें तो कित्याक आसा आनी कित्याक म्हणलो ज्या केव सकला देव म्हाका आज तुमगेर येजे तुमगेर रावजे हें आयकून ज्या केवा शॉक सगळे ताका कांटळटले ते पातकी म्हणटले पब्लीकान पातकी खोटे मनीस आनी ते राष्ट्रद्रोही रोमांकरांचे नांव करते तांकां हांचे टॅक्स कलेक्ट करून दितले सो लोक तांकां कांटळटलो म्हाका सगळे कांटळटात म्हाका सगळे पातकी म्हणटात खोटो म्हणटात पूण हो मनीस म्हज्या घरा येता की ताका पातयेंकूच कस मारले आनी सरासरान सकला देवलो थोडे म्हणटा उडलो थंय सकला वयता उडलो तूं देवलो मात्र न्ही उडलो तितलो संतोश ताका धरलो आनी संतोशान ताणें जेजू स्वागत केलो ताच्या घराक आनी हें पळोवन ते फारिजेव ते जुदेव म्हणाले पळय हो कोलो मनीस व्हडलो श्रेश्ठ मनीस खंय व्हडलो शिकोणदार खंय हो पातक्यांगार येता तो व्हडलो खोटो कोणाक हाजे लुटून व्हड जाल्लो मनीस ताच्या घरा येता पूण ज्या केवाणें कॅर करूं ना ताच्या घरा केलें आनी व्हडलें जेवण केलें जेजू खातीर व्हडलें जेवण केलें तितलेंच न्ही आनी तो उबो रावलो सगळ्या मुखार उबो रावलो म्हणलो सोम्या आज ताण हांव म्हाका पळय किट्टें तुवें दिलाय दाराबस्त आज दिलाय तांचो अर्दो वांटो हांव सगळ्या दुर्बळ्या वांटलो हय कण्णां सोडिनासतना दुर्बळ्या मात दिता आसल्यान दितो ना दिवचो ना
तितलें मात्र न्ही हें कोणा लुकसाण केलें जाल्यार कोणाच्या फाटल्यान जाल्यार लुटलां जाल्यार 4 वांट्यांनी पाटी दितलो. हें जाकवा कशें म्हणून कशें बगलें ताणें जेजू पळयलो. जेजू एका आरश्या मुखार ताचे उबे रावलो आनी त्या आरश्यांत ह्या जाकेवान जेजूचें देवपण पळयलें, ताची भाग्यवंतपण पळयलें, ताची काकूळट पळयली, दया पळयली, मोग पळयली. तशेंच त्याच आरश्यान ताचें खोटेपण ताणें पळयलें, ताचें बुरशेपण पळयलें, ताची वायट कामां ताणें पळयलीं. हें पळोवन तो म्हणलो, सोम्या आसतना हांव आदलो मनीस न्ही, हांव बदलता, हांव बरो जाता, म्हाका बरो जायचें. त्या खातीर कितें आडखळ आसा सगळें हांव दितलो, दुर्बळां वांटतलो. हांवें कित्याक म्हाका तुजें बरी जायची, तुज्या येण्याक हांव राखून नासलो. त्या जेजून कितें म्हळें, आज ह्या घराक साल्वासांव आयलां, आज ह्या घराक देवाचें बेसांव आयलां. ज्या एकल्या मात्र न्ही, सगळें घर साल्वार जालें. उडास दवरा, हाका म्हणचें जिणी बदलूंची आनी बरें जावचें. अशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी बरें जायचें म्हण देवाची आशा. आमी पाड जाय आनी आमी नाश जाय ताची आशा न्ही. आमकां बाचाव करचे खातीर आमच्या खातीर जेजू एकलो मिशनरी जावन ह्या संवसारीक आयलो. जसो ग्रेट मिशनरी बापान धाडलो आमच्या खातीर, आमकां पाटी हाडून बापाच्या घरा. तशें आमी जाको बरी सांगलें जाय, जेजू आसतना हांव सोरो पियोवचो ना. ह्या सोरो पिले म्हज्या घरांत म्हजी भुरगीं बाळां दुखां गळयतात. आज ना, आसतना हांव सोरो बंद, वेळार घरा येतलो, म्हज्या भुरगीं बाळांक मोगान पळयतलो. जेजू आसतना हांव म्हज्या दादल्याचेर दुबाव करची ना. ताका हांवें दीस रात किरकिरी करता, ताचेर दुबाव करता, ताका कोणा कडेन बांदून दिता. तो बिरमो तो कितलो कश्ट जाता. आपूण काही करूं ना म्हणटा जाल्यार हांव पातयेना. आसतना हांव दुबाव सोडटलीं आनी म्हज्या येजमान्याक मोगान आनी विश्वासान हांव पळयतलीं. सोम्या आसतना हांव सोरपण सोडटलो, म्हाका सोरल्या शिवाय न्हीद पडना. आसतना सोडचें मात्र न्ही, हांवें सोरलें पाटी दितलो आनी पाटी दिवंक ना जाल्यार हांव भोगसणें मागतलो. हय म्हज्या मोगाचें न्हू, असलें आमी केल्यार आमची जिणी आपापीच बदलत, आमी बरें जाता. असलो निर्धार आमी आज घेयचो. जाको बरी, जाको पळय इतलो ग्रेस्त व्हडलो मनीस जाल्यार कितलो कालतो जालो. देवाक ताचें कालतेपण मानवलें. ताची पातकां ताणें जेजून पळोवन ताका काही म्हणूंकच ना. जेजून तूं कोटो, तूं वसो, तूं तसो, इतलें तुवें लुटलें, काही जेजून काही सांगू ना. जेजून ताचो मोग केलो. जेजूच्या संवसार आयलो आमचो पातक्यांचो मोग करूंक बऱ्यांचो न्हय. त्या खातीर संतोश पावया आनी जेजू बरी आमी जायचे जाल्यार ज्या केवा बरी आमी जिये चॅलेंज करी जाय. कित्याक जायना, जाता. आज हांव आसतना हांव म्हज्यो वायट सवय सोडटलो आनी बरें जातलो आनी बरी जिणी जियेतलो. हो जावं दी तुमचो निर्धार. आज तुमी तुमच्या घरा पाटी गेल्या उपरांत. आतां आमी समेस्त उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवाचे उसारे आनी म्हणया. सत म्हणटा देवाक सर्पदिदार बापा, सगळ्यांनी प्रितमिचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्यावरी गर्भे संभवलो, ओंकार मरेत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदला देवा बापाच्या ओच्या बसला, तें तांव जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मंजपी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंत तोंड, पासनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमची मागणी आयकता आनी आपल्या पुता मुखांतर भावार्थान थीर करता. तर आमचे सर गरजो आमची तेसावां आमच्या सगळींच्या बापाच्या पांया मळीं दवरया. दयाळा बापा, तुज्या पुता जेजूची देख घेवन मिसांव वावर करच्या पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी भावार्थाक साक्ष जावन जियेवंक आनी सुवार्थ परगट करूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक
आनी लोकांच्या सर्वतोमुख प्रगती कुशीन गमन दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट विघ्नां अनवरां येताना आमी निराशी जायनासता जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी भावार्थान तीर रावंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींच्या पिडेशिड्यांनी वळवळच्या आमच्या भावा भयणींनी जिणेंत ददस्पर जायनासता सोंसणिकायेन मोगान आनी भरवशान देवान दिल्लें जिवीत स्विकार कर जिवंक तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोणशांनी धैर्यान सुवार्थ प्रगट करच्या सर्व मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. ताच्या भावार्थ घट करच्या त्या वावरांत तांकां भद्रती आनी तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी सर्वां एक समुदाय म्हणल्या भाशेन समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबा सुमेरितान भरून फिरगजेंत तशें समाजेंत भावार्थाची मंदिरां जायशें हर एकल्याची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी तूं दयेन मानून घे. आमी दिसपट्टे तुजो आसरो सोदून तुज्या सांगतपणांत आनी भावार्थांत जियोंक आमकां फावो कर. ह्या मागणे करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. जीवन मुझे सोनिया मोरते देणे माका संसारिया पयना जावये खरे बलिदान पाकी जिणे मोचे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. जीवन मुझे सोनिया संसारिया पयना जावये करे बलिदान. जेजू संगी भेटो निता मिलान काणी गोवा मुंडो दाका सोरो बदलो मासारतान. गोवा मुंडो दाका सोरो बदलो मासारतान. जीवन मुझे सोनिया मोरते देणे माका संसारिया पयना जावये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पळयला देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर्त मानून घेऊ. कणवळ्या बापा ही जेजूच्या खोडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुज्या मुखार सोडों. तिका लागून तुजे शुभम काकुलीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आणि शासनाच्या देवा सर काळी आणि सर्वंते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो व कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पथकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit dărbaranțo सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर सर्गी तुका जय जय. बापा करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थास गट फरगट या. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडें रगत सेवंतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापान पीटर पॉल आमचे गौडी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन सरल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंखार मोरये देवाचे माये संगती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवंत सायमन आनी जूड आनी सदम दुतां आनी काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान फ्रांसीस आसीस सान क्लारा सांत आंतोन सान पियो सगळ्यां सांगता आमकां तूं पाव आनी जसनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फोव कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलें तें आपुरबायचें मागणें आतां आमी समेस्त भक्तीपणा म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनांतल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटची पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मागोसो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडां रगत आतां आमी सेवंक येता. ती आमचेर झडती आनी केस सडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वाकात देव. फळ्या आई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणात जेजूआत आमकां मोगाण पळयता. आमी निजाकी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कुडां रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्या, कोणाक हांव भियेसोना तो सरशीन आसतना. म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्या, कोणाक हांव भियेसोना तो सरशीन आसतना. सोमी म्हाका पोसता कांय ना उणें म्हाका, तरणे तण आसले कडेन सोरो म्हाका दिता. म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्या, कोणाक हांव भियेसोना तो सरशीन आसतना. म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्या, कोणाक हांव भियेसोना तो सरशीन आसतना. उदकाला
लागी व्हरून पिशव म्हाका दिता नितळ उदा दिवून म्हाका तादोशी तो करता म्हजो रक्षक तूं साक्षी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना म्हजो रक्षक तूं साक्षी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना भियेना सोलूं तरी मरणाचे सावळेंतल्यान असोय तूं बेतकाटी घेवून दिवंक शांती समाधान म्हजो रक्षक तूं साक्षी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना म्हजो रक्षक तूं साक्षी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना दुस्मान पळेवन आसता म्हाका तूं मेस मानताय पिवांडा दोशी दिवन म्हज्या माथ्याक तूं थेर मागताय म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्यार कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना रक्षक तूं जाशी जाल्यार कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना तुजी काकूळ दया सदां ती आसतली सौम्या सोबेची येतलो बागी सुखीची म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्यार कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना म्हजो रक्षक तूं जाशी जाल्यार कोणाक हांव भियेवचोना तूं जशीन आसतना प्रार्थया सरपोदेदार आणि दयाळ बापा तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक फसजळशें कर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलें तांतूं बसयल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणावरी आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल वसोन या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार दयाकन बसयात ओगलाब जावन जेजूक आनी मरियेक आतांनी सदां सर्वदा देव दिसतो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो कश्टांतल्यान वाजन वयतल्यान म्हजे चडशी येया तुमकां हांव विशय दितलो म्हळ्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आनी खंडीत जावन आज पयशिल्ल्या फिरगेजी तावन मस्त कश्ट वामट सोसून तुमी जेजूच्या मोगान तुमच्या कुटुंबाच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यात तुमच्या खातीर मागोवंक तुमच्या कुटुंबदारा खातीर मागोवंक खंडीत जावन मस्त वेळ आमी आज हांगासर आराधना मुखांत्र तशेंच शिकोवण्या मुखांत्र आनी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वांटेले जावच्या मुखांत आमी जेजू सांगाता आमी करशिला देवाच्या अपरिमीत मोगाची वळख आमी जोडल्या आनी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या वेळार तसो जेजून आमकां आपयलें
तुमच्या पथकाक तुमी पाड करन म्हज्या सरशीं तुमी येया मन परिवर्तन जाल्यार खंडीत जावं तुमच्या घरा सलवासांव येतलें आनी तें सलवासांव फाल्यांनी परवांनी पूण आजत येत घडये आनी खंडीत जावन थंय आयला तुमच्या जिणेंती तुमी आशिल्लें तेंच मागणें देव तुमची मागणी आयकतलें तें जाल्यार प्रत्येक जावं तुमकां आमी आभारी जावन आसा हांगासर गोंयांताचे सर्व फ्राद भाव कित्याक म्हळ्यार तुमी हांगासर येतात तुमी मागतात आनी आमकांय तुमच्या सांगाता मागूं तुमी एक अवकाश करून दितात तें जाल्यार आमी सांगाता मेळोन आमचें हें यात्रेक पयन आमी समकया मुखार या आनीक येया मस्त जाणांक तुमी हांगासर आया देवा सरशीं कोण एकल्याक व्हरता गे खंडीत जावन न्हू तांच्या सरशीं देव हाजर आनी बेसांवांनी तुमकां तो भरतलो तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां एक बरो अर्था बरीत आमी मन परिवर्तन जावन आमी देवा सरशीं वचूंक जाय कशें जाकेवान देवान जिजून दिल्लें तें पंथावन वा चॅलेंज स्विकार केलें गे तशें आमी कितले कस जाल्यार आमच्या पथकाक आमी सांडून देवा सरशीं या म्हूण तांणी एक बरो संदेश दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच साबाटीन केल्लो फ्राद भाव फादर फ्रांसीस तांकांय आमी आभारी जावन आसा तशेंच हांगासर आसा क्वायर ग्रूप श्रीमान जॉन आनी ताचो पंगड आमकां मागोवंक कुमो करतात आमी देव बरें करूं म्हणटा डिवायन मर्सी कोर ग्रूप आमच्या सांगाता आसा आमकां कुमो करता आनी प्रत्येक जावन तुमकां सोमेस्तांक एक बऱ्या रितीन मागणें करूंक जाय जाल्ले ते सवलत ते वदर्शन दितात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाव रवीन माटे हांगासर आसा सोसणेकायेन बसून आमचो विडियोग्राफी करता आनी एका तराचे लोकांक हांगा आसता तुमकां आयिल्ल्या मात्र न्ही उरल्यांक मागोवंक तो एक अवकाश करून दिता देव बरें करूं म्हणटा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेक सरिल्ल्या सर आल्मांचो दीस जावन आसा आमच्या मोगांचो दीस जावन आसा तें जाल्यार आमी तांच्या खातीर मागया आनी तुमकां एखाद्या वेळार आमच्या कोपेलाक परशुंकला कोपेला येवन मागोवन मिसाच्या बलिदान वांटेले जावंक जाय जाल्यार आमी त्या दिसा 4 मिसां आमी दवरल्यांत सकाळीं 6:30 वरार कोंगणेंत तशेंच 8 वरार कोंगणेंत त्या दीस पाद्री पेसो दीस जावन आसा बुधवार नव्यान आसल्या वरवीं 11:30 वेळार आनीक मीस आसा आनी सांजेर 6 वरार इंग्लिशान मीस आसा तें जाल्यार तुमच्या पुरसोते प्रमाणे येया आमच्या सरिल्ल्या भावार्थ्यां खातीर भावा भयणी खातीर आमी मागया परतें फुडें तुमकां देव बरें करूं तशेंच येदोळसो आमी बायबल डायरी आमी रिलीज केल्या आनी मस्त कुटुंबाच्यांनी कानगेला हो एक बरी बायबल डायरी आमकां हर एकल्यांक देवाचें उतर गरजेचें जावन आसा कशें जिजून म्हणलें मनीस उंड्या वरी मात जियेना देवाच्या उतरा वरवीं जियेता तें जाल्यार हांगासर विकरपाक गेल्यात बायबल डायरी 150 रुपया एका प्रतीचें मोल तुमी कानगेया आनी उरल्यांक हें कानगोंक तुमी प्रेरण दिवया देवाचें आशिर्वाद तुमचे वयर आसतलें उबे रावयात गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सय करपे देण्या तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राय कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राय गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय
से मोगान तुझ्या पेट सतावाट चलताना मोजे संगीरा अनवारान पडटाना सांबाळ म्हाका तूं सतावाट चलताना मोजे संगीरा अनवारान पडटाना सांबाळ म्हाका तूं शिनुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेजाव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुरा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्ताचे कुरवेन निवारांका आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.